धर्मदुतांचो इतिहास आमकां हें कळीत करता की हें पळय जेजू सगळें घडलेलें आसा तें आदींच बाकीत केल्लें. तर पयल्या पुस्तकांनी दुसरी सुमूर्त आसा पळय थंयसरूय ताचो उल्लेख केल्लो आनी सगळे सुवातेचेर. आनी आयज तो तांकां सांगता जें सांगलेलें ताचे विशीं तेंच घडलें. हे पळय फुडारी आसात, धर्मीक फुडारी, ते जेजूक समजूंक ना. समजले आसत पूण ते ताणें मानूंक घेवंक ना. कित्याक कित्याक तांची काळजां ताणें धारून केल्ली, घट केल्ली. आनी अशें आमचें सगळें घडटा जेन्ना आमी भितरल्यान निबर जाता तेन्ना दुसरें कांय आमच्यान आयकोन समजोन नेवसरूंक जायना. तर अशें तांचे मदें जालें पूण देवान ताका थंयसरूच दवरूंक ना, मेलोलो, ताका पुनरुज्जीवन केलो. आनी हो जेजू आमचें सगळें आसा तो आमचें सगळें वावुरता. आनी हे परी आमचें सगळें वावरून तो दुसऱ्यांक सगळ्या जाणांक जें आयकता तितल्यांकूय तो आपणाशी ओडून घेता आनी आपूण आमकां सगळ्या जाणांक बापाशी व्हरता. म्हणजे देवाची येवजणी प्रमाणे देवान जें घडलेलें आसा आमकां ताची ओळख दिवंक, ताचो मोग मानून घेवंक आनी ताच्या मोगांत आमी एकामेका सगळें जिवंक हें ताणें शिकयल्लें. तें आतां जेजू आमकां दाखयलां आनी जेजू आमचें सगळें तें घडोवन हाडटा. तेन्नाच की आमी स्वतान जियेतल्या फोटीणपणांत न्हय, स्वतांत. आनी जेजू जावन आसा स्वत.